आमची जिल्हा पंचायतीची थर्ड मिटींग जाली. बाकीचे विषय जे असले आमचे महिला शक्ती अभियान कमिटी जी फॉर्म जाला ताका आमचे प्रेसिडेंट गौरी शिरोडकर यांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर आमचे बाकीची बी कमिटी आसा त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन केलं आमी. आनीक तेंच्याय कडल्यान एक बरी सुचोवणी आयला की बरें काम जातलें आनीक जे फंड्स युटिलायज जावपा जाय आनीक काम करपा जाय ती करतली महिला शक्ती अभियानाच्या कमिटीच्या कडल्यान. बाकीचे आमचे मेंबर्सांनी आपले आपले जे विषय आसात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे थोडे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते काम स्टार्ट केलें ना अजून म्हणल्यार आनी काम अर्देकुडी आसा तांकां नोटीस काडच्यो त्या विशयाचेर आयले. थोडे एक आमचे गणपत बाब तेणें जे आमी सोशल वेलफेअरांतल्यान क्रिमिटोरियम जे हें करपाक अंतसंस्कार करपाक जे एसटी कम्युनिटीक 20,000 दितात त्याच प्रमाणे बाकीचे पॉवर्टी लायनीचे ते मॉडिफाय करून बाकीच्या लोकांक दिवचे हो विशय मांडलो. आनीक बाकीचे जे आसा आमचे मेंबर्सांनी बाकीचे आपले आपल्याचे विशय जे कॉन्स्टिट्युएन्सीक येता ते मांडले. सो आनी देशाच्या प्रधानमंत्र्यान एक खंय तरी पेट्रोल डिझल वाचोवचे खातीर कितें घेतलां तेचे खातीर कितें जालें बीन तुमचें डिसिजन तुमी त्या खातीर डिस्कशन अशें कांय जालें ना आमचें. पूण नॉर्मली जे आमी आयज आमकां अपील केल्लें आसा ते हाजेर आमी विचार करपाक जाय आनी जितलें म्हणल्यार जाता आमचे कडल्यान त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता आयज लोकांनी आपल्याच्यान जितली म्हणल्यार जावपाक शकता जितले हें करपाक शकता तितल्यो त्यो गोश्टी करपाक जाय.